दिलीप बाब हो नंबर ऑफ डेज आता तुम्ही तर कांय टिचर सांगतात की नंबर ऑफ इन्स्ट्रक्शनल डेज आणि नंबर ऑफ एकेडमिक इयर डेज. सो तुम्ही मॅनेजमेंट म्हणून हाजे कडेन कशें पळयतात हे जे दिसांचो जो फरक आतां येतलो एडिशनल दीस कांय जाण म्हणटात हांची गरज ना ह्या एडिशनल दिसांची असं तातूंत भितर करपा जाता. कांय जाण म्हणटात की ना जशें आज पराग बाबांनी म्हळें जर एडिशनल गजाली येतात तांकां तितलो वेळ दिवप म्हत्वाचो आणि तो वेळ दिवप हें आमचें कर्तव्य. तुम्ही कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? ना टिचरांनी तसो वेळ दिवन तें करचें पडलें रेमेडियल क्लासीस घेवच्यो पडटल्यो नाजाल्यार फुडें भुरग्यांचें सगळेंच नुकसान हय. जातलें. सगळे भुरग्यांक आतां एकदां कोणी एक टिचरान समज लेक्चर दिलें ते 50 भुरग्यांतले 50ांकूय समजता अशातलो प्रकार न्ही. थोडाचो ग्रास्प वेगळो आसता न्ही. हय फ्रॉम दॅट पॉयंट ऑफ व्यू जर भुरगे शिकपाक आकलन करपाक जर फाटीं उरले कांय भुरग्यांक ते रेमेडियल क्लासीस सुरू करून ते टिचरान तितलो टायम दिवकूच जाय म्हणटकूच ते पळय एक्सटेंशन ऑफ टायम आसा तो टिचरान आपलो हे करचेच पडटलें. आतां एकूच येदो मुद्दो आनी मांडला तसो आमचे वेळुस्कर बाबान ताजेर सांगूंक सोदतालो. अंदू मात खूब हयगय जाल्या इन द सेन्स करेक्शनाक टिचरी एंगेज उरल्यो. एट द सेम टायम काही टिचरी हाका गेल्यो म्हणजे ट्रेनिंगाक. एज अ रिजल्ट खूब आमचे क्लासरूम्स ह्या वर्सा टिचरलेस उरले. ते भरून काडपाक मातसो आमकां बरोच उठाठेव करची पडली. कंट्रोल द सिच्युएशन तुमकां खबर आसा भुरग्यांक कंट्रोलान हाडटा म्हणसर खुबूच कठीण काम तें. सामकी कठीण काम तें. आनी आमचें स्कूल कशें आसा तें तुमकां खबर आसा त्या अनुशंगान भयंकर कश्ट हे फाटी आमकां काडचे पडले. एनिवे पण सर चलयता तेन्ना आमी ते करूंकूच जाय. हो प्रश्न जो आसा तुम्ही म्हणटात की हो फुडल्या वर्सा आसचो ना कारण एक प्रश्न तो आयलो की ह्या वर्साक शिफ्ट ओवर जाता म्हणून ही घासाघीस जाता. एकदां हें कॅलेंडर सेटल जालें की फुडल्या वर्सा सावन ही घासाघीस जावची ना. तुमकांय तशें दिसता? हय तें जाग्यार पडटलें न्ही. कितें सुरवातेक कसली गोश्ट आसा ती टिचींग प्रॉब्लेम आसतात न्ही. त्या अनुशंगान मागीर ते एकदां हातान जशें घेतल्या बरोबर तें मागीर आंगवणीक पडटा आनी टिचराचें कर्तव्य की तें कशें पूण तें हें तुम्ही करून म्हणटा फुडल्या वर्साक ह्यो चॅलेंजीस आसची ना घडये नवीन चॅलेंजीस येत पण ही घासाघीस जावची ना. कदाचित हे वर्सा पयल्या वर्साक कदाचित जावंक शकता. यू कांट रूल आउट. पूण मागीर ती घडी जाग्यार बसली की बिकम्स अशें म्हाका दिसता. माधव सर होच विशय दिसांचो विशय एडिशनल दीस जाय काय एडिशनल दीस नाका. हेडमास्टर्स असोसिएशन तुमचो व्ह्यू कितें हाचेर? चड करून हे प्रॉब्लेम सेकंड टर्मान जाता. ह्या फावट सेकंड टर्मान फक्त 87 दीस मेळ्ळा. तातूंत वेगवेगळे कितले मेळपा जाय आशिल्ले 87 मेळ्ळ्यात जस्ट फॉर सामान्य मनशाच्या अंडरस्टँडिंग? 100 लागीं पावोंक जाय आसले ते एक्चुअली. सो ऑलमोस्ट 2 आठवड्यांनी आमी फाटी आसा. आनी ताचे भितर आमी स्पोर्ट्स घेतल्या, गॅदरींग घेतल्या. या 87 भितर 87 भितर निरनिराळे एक्टिविटीज येतात. तुम्ही 87 इन्स्ट्रक्शनल डेज म्हणना म्हाका टोटल डेज म्हणटात? टोटल डेज म्हणटा. म्हणून चड दीस मेळात जाल्यार टिचर हो रिलॅक्स आसता. पोर्शन कंप्लिशनाक धांवडोवपाची गरज ना. कंप्लिशन करप म्हटल्यार एक जालें चल सोंपयलें अशें जावंक जायना. टिचराक मनशांती मेळपाक जाय जाल्यार दीस भरपूर आसूंक जाय. म्हाका दिसता एप्रिलान स्कूल स्टार्ट करीत जाल्यार आनीक एक एडिशनल 20 दीस मेळटा. टिचर फ्री उरतलो आनी वेवस्थीत शिकोवप जातलें. जशें धारवाडकर सरान सांगलें की रेमेडियल आनी कितें घेवचें पडलें. ह्या फावट टिचराक तशें कसरत करचें पडलें. तशें रेमेडियल जावंक जाय. ते वीक स्टुडंटाक सगळे स्टुडंटाक न्ही. दीस मेळोंक ना जाल्यार रेमेडियल सगळे स्टुडंटाक घेवचें पडटलें. म्हणून टिचर आनीक टेन्स जाता. म्हणून मेकळें मेळपाक जाय टिचराक अशें म्हाका दिसता. तुम्ही म्हणटात हांव तोच प्रश्न विचारता क्लॅरिटी खातीर कारण एक्चुअली तुम्ही फिल्डार आसात ग्रावंडार आसात. ह्याच वर्साची घासाघीस ही काय दर वर्साची घासाघीस? नंबर ऑफ इन्स्ट्रक्शनल डेज कमी जाता. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाच्या म्हणण्या प्रमाणे 220 वर्किंग डे 200 इन्स्ट्रक्शनल डेज जावंक जाय. पूण 200 इन्स्ट्रक्शनल डेज खंयच्याच वर्सा जावंक ना. आनी ते जायत जाल्यार टिचरय फ्री उरतलो आनी भुरग्याकय वेवस्थीत शिकोवप जातलें. सो तुम्ही म्हणटा आतां ही जी घासाघीस जाता ती ह्या वर्साच्या शिफ्ट ओवराची काही फुडल्या वर्सा जातली? माधव सर घासाघीस अंदूच जाला तशें. फुडल्या वर्सा मेकळे रावतले अशें दिसता. तुम्ही म्हणटात घडी बसतली? घडी बसतली. या
टिचींग लर्निंग प्रोसेस व्यवस्थित जावपा लागतले. जावपा लागतलो. पराग बाब, तुम्ही कशें पळयतात? तुम्ही दिसांचे सांगले म्हाका, बट कांय टिचर्सय आर्ग्यू करतात, कांय पेरेंट्सय म्हणटात की आतां आसा तितले दीस पुरो, ते वाडोवन आनी कितें करपाचें आसा काम? तुम्ही आतां कशी जाप दितात? सगळ्यात पयलीं आमी समजून घेवपाक जाय, करंट एज्युकेशन सिस्टम जी आसा ती आमकां कोणी तरी आमच्या भारत देशान हाडली आनी आमी ती फॉलो करता. थंयच्यान आमी फक्त व्हायट कॉलर मनीस जनरेट केले, जेका सगळ्यांक ऑफिसान बसून काम करपाक जाय. आमचे भुरगे आयज स्कील खंय तरी शेणोवन बसल्या. जे भारतीय प्रणालीन आमी गुरुकुल सिस्टम म्हणटाले, तेन्ना एक भुरगो आपल्या गुरू कडेन वतालो, एक अमूक ठरावीक काळ तो थंय रावतालो आनी शिक्षण घेवन घरा येतालो. मदीं काही कारणावस्त ताका येवचें पडलें जाल्यार तितलोच दीस तो येतालो. थंय हॉलिडे सिस्टम म्हणटा ती नाशिल्ली. गरमेची जी हॉलिडे आयली ती एक विशेष कारणांक लागून, थोड्यांक गरमी जाताली, तांकां सुटी जाय आशिल्ली म्हणून ती गरमेची सुटी आयली. हरशीं पळोवंक गेल्यार भारत देशान पावस इतलो पडटा की मनसुनाची सुटी आसपाक जाय, गरमेची आसूंक उपकारना. कित्याक इतलो पावस पडटा, बुट्टी येता, सो एक्चुअली मनसूनची सुटी आसपाक जाय. पण त्या काळार थंय त्या लोकां कडेन गरमी सहन जायनासली म्हणून तेंच्यांनी गरमेची सुट्टी हाडली. आतां गुरुकुल सिस्टमान आमी आर्मी स्कूल पळोवया. आर्मी स्कुलान आमी बोर्डिंग म्हणटा, पण जेन्ना आर्मी स्कुलान जेन्ना भुरगो वता तो पयलेक वता, फक्त एक थोड्या दिसांक घरा येता आनी तशें करून तो आपली 10वी 12वी NDA पर्यंत शिकता. तो एक भुरगो डिसिप्लिन्ड भुरगो, वेल डेव्हलप्ड भुरगो, वेल कल्चर्ड भुरगो, आनी तो ऑल डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज ज्यो आसा, इंट्रा डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज, तितून तो सगळ्यान फुडें आसता. हॉर्स रायडिंग आसूं, स्विमींग आसूं, स्पोर्ट्स आसूं, एज्युकेशन आसूं, कल्चरल एक्टिविटीज सगळ्यान डेव्हलप जाता. तेका गरमी लागना, तेका सुटी नाका आसता. पण आमकांच विचार करपाक जाय, आमकां आमचो भुरगो कसो जाल्लो जाय. खंयचरी तरी कश्ट घेवनूच आमकां ते फळ मेळटले. टायम दिलो जाल्यार ती गजाल चड बरे रितीन घडटा. आनी कश्ट घेवपाक जाय, त्रास घेवपाची तयारी आसपाक जाय.